कामा निमतान फॉरेनात गेल्ले अनिवासी गोंयकारांक मतदानाचो अधिकार मेळचो म्हूण काँग्रेस हायकोर्टांत वचपाची आसा। भायर आशिल्ल्या गोंयकारांक पंचायत, पालिका आनी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत मतदानाचो अधिकार मेळपाक जाय म्हूण काँग्रेस फुडारी पणजी मिडिया कडेन उलयले। प्रदेशाध्यक्ष लुइजिना बरोबर आदलो एजी सुबोध कंठक आशिल्लो। कसिनो मांडवी भायर काडपाक सरकाराक जमना म्हणूनय लुइजिन उलयला। Are safeguarded. Petition, which will be filed by Sri Simon De Silva, who will be coming down very soon, the moment he gives a clearance, to file a petition in the High Court on behalf of the NRI Global Goans to ask the government of Goa, since the Election Commission of India has already accepted, since Supreme Court has already accepted, to give the voting rights for the parliamentary election and assembly elections. There are other elections in the state of Goa, like the Panchayati Raj institutions, the municipality institutions. About rights for local elections. Now, what is pending before Supreme Court is in view of the amendment to the Representation of People's Act, which deals with assembly and parliament elections. Now, they should also have the franchise to be exercised in the same manner for village panchayat, jilla panchayat, municipal elections. So for that we will take steps, but first we will have to wait and see the finality of this decision of the Supreme Court. Only when this comes, then we will be able to take that matter forward. And even though they are out, their heart and their soul is in Goa. So one issue they have taken very, very strongly, that just because they are working abroad, they must make sure that the voting rights are safeguarded. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। शिक्षणीक मळार कोणे धार्मीक रंग दिवचो न्ही। एका धर्माचे लोक शिक्षणाक लागून एकठांय आयले जाल्यार तातूंत कांय वायट ना म्हूण काँग्रेस आमदार मोविन उलयता। One should not mix any sort of communal politics with education. Education should be left on its own. People cutting across party lines as they came together, they should, from all communities, all the MLAs should come together, prevail upon the government to solve the issues concerning these minority institutions. 18 जूनाक क्रांती दिसा निमतान मडगांवां वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात। सुवाळ्याक आमदार विजय सरदेसाय, दिगंबर कामत, एलेक्स रेजिनाल्ड आनी मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा आसतले। दर वर्सा 18 जून क्रांती दिन समिती अश्यो कार्यावळी दवरता। 8वी 9वी 10वी भुरग्या वर्सा प्रमाणे ते एसे रायटिंग कॉम्पिटिशन घेता आनी तांकां आमी कॅश प्रायज दिता। कॅश प्रायज 18 तारखेक सांजचे फंक्शन जाता, तातूंत आमचे चीफ गेस्ट जाता आनी सांजच्या प्रोग्रामांत आमी देशभक्तीपर गीत स्पर्धा करता। 20-22 स्कुलांची भुरगीं जाता। कोणाक घर ना जांकां भुरगीं पळयनात असल्या निराधार लोकांक पळोवपाचें काम करपी संस्थांक सगळ्यांनी आदार करचो। लोकांनी मेकळो वेळ आसतना वृद्धाश्रमांनी फावट मारची म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल उलयला। फातिमा सिस्टर्स वृद्धाश्रमांत गेल्ले कडेन मायकल उलयलो। इट इज आवर ड्युटी, वी आर ऑल ड्युटी बाउंड की कोणाक थोड्यांक शेल्टर ना, कोणाची भुरगीं भायर वयता आनी आवय बापूय एकटोच उरता घरान। म्हाजें एक मागणें आहा गोंयच्या लोकां कडेन की तुमी जेन्ना टायम मेळता तुमी ह्या ओल्ड एज होमान हांकां विजीट करचें। मायकलान जाणट्यांक कपडे आनी खाणाचे जिनस वाटले। आता खेळा मळार कॅनडात चालू आशिल्ल्या बायलांच्या वर्ल्ड कपांत स्पेनाक हरोवन ब्राझील प्री क्वॉर्टर फायनलींत पावले। ब्राझीलान बऱ्यापैकी खेळ दाखयलो, स्पेनाक एका गोलान मारले। दुसरे वटेन कोलंबियान फ्रांसाक 2-0 हरोवन फुडल्या रावंडात वचपाची आशा जिती दवरल्या।
इतल्याने खबराचे तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.